एसटी कम्युनिटीन राजकीय आरक्षण मागला। आरक्षण मेळना जाल्यार फुडल्या वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाचें थारायला। ते भायर सरकारी येवजणेचेर लेगीत बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी ताणें दिल्या। एसटी कम्युनिटीच्या वांगड्यांनी शेनवारा मिशन रिझर्वेशन मोहिमे खाला ही बसका घेतली। हे बसकेत ताणें गोंय सरकाराक ही शिटकावणी दिल्या। भारतीय राज्यघटनेत एसटी लोकां खातीर राखीवताय आसा, पूण फाटलीं 19 वर्सां जालीं आमकां कसलीच राखीवताय मेळूंक ना, ते सांगतात। एसटी समाजाची लोकसंख्या लेगीत चड आसा। एसटी समाजाचो ह्या सरकाराक मोग आसा, जाल्यार ह्या सरकारान राजकीय धोरणांनी ह्या समाजाचो आस्पाव करून घेवचो, नाजाल्यार 2024ची वेंचणूक आनी सरकाराची येवजण्यांचेर लेगीत बहिष्कार घालतले। मिशन रिझर्वेशनाच्या फुडाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या। आमच्या समाजाचेर म्हाका दिसता फावोरान ना आनी तांकां आमकां लिडरशीप असेंब्लीक जावं लोकसभेक दिवपाक तांकां दिसना, दिवचें आशिना। सो म्हाका दिसता आज वेळ येयल्लो आसा आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाचो आनी म्हणूनच आमी सगळे एकठांय जाल्ले आसात आनी आमी एक आव्हान दिता ह्या सरकाराक आनी केंद्रीय सरकाराक, प्रांताचे आनी केंद्राचे सरकाराक, जरी तर आमकां रिझर्वेशन टायमा प्रमाणे बिफोर 27 तर आमकां रिझर्वेशन मेळना। ह्या लोकसभेची जी पळय इलेक्शन आसतली 2024 ती आमी बॉयकॉट करतले आनी वेगळे वेगळे वस्तू ज्यो सरकाराच्यो ज्यो इम्प्लिमेंट जातले स्कीम आसतले ते सगळे आमी बॉयकॉट करतले। Mission Reservation for Scheduled Tribes of Goa. We have been notified as ST, Scheduled Tribe, in 2003. आता 2003 to 2022 ऑलमोस्ट 19 वर्सां जाली। घटनेन आमकां प्रोविजन आसा की सीट्स शूड बी रिजर्व फॉर STs आनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हणटा सगळ्यांत व्हडली घटना। घटनेन प्रोविजन आसून 19 वर्सांनी सुद्दां आमकां रिझर्वेशन मेळना म्हणटकीच हातूंतल्यान अशें दिसून येता की जी रुलींग क्लास आसा ते रुलींग क्लासीक इंटेन्शन ना, विलय ना ह्या बारीक समाजाक रिझर्वेशन दिवपा खातीर। सगळे आमचे जे आमदार आसात CMाकूय आमी मेमोरंडम दिला, मागीर आमचे स्पीकर आसा बाब रमेश गावडकर हांकांय मेमोरंडम दिला, मिनिस्टर गोविंद गावडे हांकांय दिला, मागीर गणेश गांवकर आनी एंथनी वाज जे आमचे ST समाजाचे आतांचे आमदार आसात वा मिनिस्टर आसात तांकां आमी मेमोरंडम दिला। तशेंच आमी CMाकूय बी मेमोरंडम दिला। 1 तारखेक दिल्लो 1 मे लेबर डेयाक, बारीक लोकांचो दीस। त्या दिसाक आमी बारीक लोकां खातीर घटनेन दिल्ले जी सवलत आसा ती इम्प्लिमेंट करपाचो डिमांड केल्लो। कदाचित 2024 जी MP इलेक्शन जातली ती आमी बॉयकॉट करपाचो निर्णय घेतले, कित्याक दीस इज अ टोटल इनजस्टीस अगेन्स्ट द ट्रायबल ऑफ गोवा। स्थापन करून आमकां ताबडतोब रिझर्वेशन दिवपा जाता, पूण सरकार खंय तरी कमी पडटा, सरकाराक इंटेन्शन ना। आनीक समज सरकारान समज सिरियसली घेतली ना जाल्यार आमी सिरियसली घेतले आनीक आमचो पावर दाखयतले आनीक खंय तरी आमी सरकाराचेर नक्की दबाव हाडटले अशी आमी आज ह्या मिटिंगेक ठाम निर्णय घेतला। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार।